आज आम्ही सांत बेनेडिक्टाची जुवळी भयण स्कॉलास्टिका हिचो उगडास करता. ती 6व्या शेंकड्यांत इटली देशांत जल्माली. तिच्या भावान बेनेडिक्ट मठाची स्थापना केल्ली आनी तिने भावाची देख घेवन अस्तुऱ्यां खातीर माद्रींची संस्था स्थापन केली आनी तातूंत ती भितर रिगली. दर वर्सा करेजमा पयले भाव आनी भयण वर्साक एकूच फावटी सांगाता मेळटाली आनी आत्मीक गजाली विशीं लांब वेळ ती उलयताली. ती सोमतच तिच्या भावान आपणा खातीर तयार केल्ल्या फोंडांत तिची कूड निकेपिली आनी कांय थोड्या दिसांनी तोय संवसाराक सरलो आनी ताकाय भयणी बरोबर थंयच त्याच फोंडांत माती दिली. कुशीन फोंडांत कुशीन. सांत स्कॉलास्टिका आमकां एक देख आमी शांतीपणाचे वाटेर जिवंक आसा. आयच्या पयले वाचपांत आमी आयकलें सोलोमोन राजान देवा खातीर मंदीर बांदतच आर्क पॅट मंदिरांत हाडून मानाच्या जाग्यार दवरली आनी तो देवा फुडें मागणें करता, खालतीकायेन मागणें करता, परजे पासत मागता, तांची पातकां भोगशी म्हूण तो देवा कडेन विनंती करता. सोलोमोनान केल्लें मागणें आमकां एक देख आमी देवा कडेन अशें मागूंक जाय. खालतीकायेन आमी अशें करता. आमचो लोक तांणी मागलेलें मेळना जाल्यार देवाचेर रागार जातात, शिणटात, शिरापतात, शिराप सयत देवाक घालतात. आमी शिराप घालो म्हणून देव कितें ल्हान जाता? ना. देवाक म्हजी गरज ना, तुमची गरज ना, कोणाचीच गरज ना. हें आमी समजून घेवया. आमकां देवाची गरज आसा देखून आमी खालतीकायेन ताचे फुडें येवंक जाय आनी मागूंक जाय. पूण आमचो लोक कितें करता? आंगवणो करता. आंगवणो म्हजे दुवेक सोयरीक जाल्यार हांव मीस पेटयतां, तुवें हें केल्यार हांव वेलांकणी वेतां, तुवें हें केल्यार हांव तें करतां. म्हणजे देवाक लोंच दिवप. तशें सरकारी खात्यांनी न्हू काम जावपाक लोंच दिवचें पडटा, एकूच पंदल्यान वा उक्त्यान वयल्यान. तशें आमी देवाक लोंच दिवंक सोदता. हें सारकें आसा? चिंतूया, आमी मागलेलें देव जाणा तें आमच्या बऱ्याक न्हय आनी तो दिवचो ना. तेन्ना कितें? म्हणजे देवान केल्यारूच आमी आंगवण पाळप आनी देवान करिना जाल्यार सोडून दिवप? ना. आंगवण करची गरज ना. हांव पाद्रीनी आनी माद्रीनी करचे आंगवणे विशीं उलयना. हांव उलयतां लोक आपणाक हें जाय म्हणून देवा कडेन मागता आनी तुका हांव हें दितां. देवाक कितेंच नाका आमचें. देवाक जाय आमी ताच्या उपदेशां प्रमाणें जियेल्लीं, शांतीपणाचें जिवीत आपणायल्लीं ताका जाय. म्हणटच देवा कडेन आमी कशें मागूंक जाय? कितें आमकां जाय आमी मागुया देवा कडेन. कित्याक? तो आमचो बापोय, तो आमची आवय. पूण मागीर ताका म्हणूंक जाय जेजून सांगल्या बरी, बापा म्हजी खुशी न्हय तुजी खुशी जावं. आनी आमी मागलेलें तें आमच्या बऱ्याक वय जाल्यार देव आमकां दितलो आनी बऱ्याक न्हय जाल्यार देव आमकां केदींच दिवचो ना. तूं कितेंय माग, कितलेंय माग, दिवचो ना तो. कित्याक तो जाणा तें आमच्या बऱ्याक न्हय. म्हण देवा मुखार आमी सदांच खालतीन जावंक जाय. जीं कोण गर्वान भरतात तांचो नाश जाता. पवित्र पुस्तक परत्यान परत्यान म्हणटा गर्विश्टांक देव सकयल उडयता आनी खालत्यांक उंच उबारता. आनी बायबलांत कितल्योश्यो देखी आसात आनी आमच्याय जिवितांत आमी पळयता खालती मनशां आसात तांचे मागणें देवाक येता. तुमकां विस्वास बसचो ना. पाद्री म्हूण आमकां जायत्यो गजाली लोकांच्या जिविताच्यो कळटात.
कित्याक कुमसारांक बसतच जायते ती सांगतात आमकां. ही आमची सादी आसात न्हू आमची गोंयची, नुस्तें विकपी, भाजी विकपी अश्यो अस्तुऱ्यो आसात. दादलो बेबदो, पूत बेबदे, बाबडी तिणें काम करून तिचें पोट भरूंक जाय आनी आपल्या घरकाराचें आनी भुरग्यांचें पोट भरूंक जाय. कितले त्रास पळया. आनी जर तिका आतां काळजाचें दुयेंस जालां आनी दोतोर म्हणटा तुजें काळजाचें ऑपरेशन करूंक जाय, कशें जातलें? ती हॉस्पिटलान गेल्यार, गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान जरी गेली, तिच्या बरोबर कोण रावतलो, कोण तिची सेवा करतलो, वखदां कोण हाडून दितलो तिका? तसलीं मनशां येतात आमचे कडेन. मागीर मागणें जाता आनी मागीर कांय म्हयन्यांनी तीच अस्तुरी येवन आमकां सांगता, फादर त्या दिसा पळय मागणें केलेलें न्ही, फादर हांव बरी जाली. हांवें म्हणलें दोतोरा कडेन गेली? ना फादर, वचूंक ना. हांवें म्हणलें देवाक, म्हाका तुका जाय जाल्यार म्हाका दवर, नाका जाल्यार म्हाका व्हर, हांव तयार आसां. देवाची कितें खुशी आसतली, आमी आजून कांय वर्सां वाचूंक जाय, हांव बरी जाली. असल्यो कितल्योश्योच केसी हांव आयकतां. हांव सांगता तें आतां म्हज्या जिवितांत हांवें अणभवलें. कोणाच्या काळजाक बुराक आसा, दोतोर म्हणटा 3 ते 4 लाख पडटात, पयशे ना, कितें करुया? ती मागणें करतात आनी मागणें करतच मागीर तपासूंक वेतात. दोतोर तिका विचारता, बाय तूं खंयच्या दोतोरा कडेन गेल्ली? हांव वचूंक ना दोतोर, हांव तुजेच कडेन आयलेली, आतां परत्यान आयलां. पूण तूं आतां बरी आसा मू, तूं खंय गेल्ली? हांव खंय वचूंक ना, हांवें म्हज्या देवा कडेन मागलें, पूण तूं आतां बरी जाली. हां तर ताणें केलें आसतलें सायबा. पळया, काळजाक बुराक आसा खंय आनी ऑपरेशन आसतना ती बरी जाता. कित्याक ती दुबळी मनशां तांच्या कडेन दुडू नात, तांकां हॉस्पिटलां वचूंक जायना, वेळूय ना, कित्याक पोटा खातीर काम करचें पडटा. ती खालतीकायेन देवा कडेन मागतात आनी देव तांचे मागणें आयकता. आमचेय मागणें तो आयकतलो. आमी देवा कडेन खालतीकायेन, गर्वान न्हय, आमचें व्हडपण दाखोवंक न्हय, आमची सोबाय, आमचें भांगर, आमची ग्रेस्तकाय दाखोवंक आमी इगर्जेक येता न्हय, तसल्यांचें न्हय. खालतीकायेन देवा कडेन येवन आपल्या पातकांचें बोगसणें कोण पयलीं मागतात आनी देवाच्या पांयां पडटात, तांकां देव पावता. तर आमी तसलीं खालत्या काळजाची मनशां जावं देवाची कृपा मागुया.